जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर शेनवारा मतदान जालें. कोविडचो भय आसलो तरी मतदारांनी केंद्रांचेर हजेरी लायत आपापल्या उमेदवारांक मत दिवपाचें धाडस दाखयलें. पयल्या 2 वरांत 10% मतदान जाल्लें. हेर सुवातांचेर कसल्या बोवाळा शिवाय मतदान जालें, पूण मय, म्हावळिंगे आनी शिरोडे पंचवाडी वाठारांत लोकांनी निशेध म्हण मतदानाचेर बहिष्कार घातलो. मये मतदारसंघातल्या म्हावळिंगे गांवांतलें मतदान केंद्र रिकामेच दिसलें. जमिनीच्या वादाक लागून थळाव्यांनी मतदानाचेरच बहिष्कार घालपाचो निर्णय घेतलो आनी तो चालीक लायलो. म्हावळिंगे गांव सध्या भोव गैरसोयीक तोंड दिता. रस्ते सोंपल्यात. थळाव्या आमदारा विशीं तेंच्यो कागाळी आसात. तो ह्या गांवा कडेन लक्षच दिना असो तेंचो आरोप. जाल्यार हांगाची नेस्ले कंपनी म्हावळिंगच्या भुरग्यांक कामाक घेनाशिल्ल्याचें तेंचें म्हणणें. आयकात. हेच आमच्या गांवांत रस्ते बिस्ते ना धड आनी कितें आमची येवजलेली कामां जायना. हे व्हाळ पळय गटारे बिटारे कोण साफ करिना. पंचायत सारकी ना. पंचायत घातल्या मोडून पंचायतीचे मेंबर येवन हे बाबा साफ करुया ना करुया अशें आमकां कोण विचारपाचें करिना. कोण कामाक धड आमचे भुरगे ना. तुम्ही आमदारा कडेन कितें हें केल्लें? आमदाराक बी हें केल्लें कितें? सांगत आसा हे आमच्या आतां म्हणल्यार आतां जवळ जवळ 10 वर्सां आमदाराक सांगत आहा. हे आमी स्वता 5-5 रुपया काडून आमी हे उबे केला आनी आमी तेंचे कडेन हेल्प मागता. तर आमकां हेल्प काय कोण करिना. तुम्ही त्या वोटिंग करूंक हे आमी 5-5 रुपया काडून हे आमी आतां इतपर्यंत हाडून दवरला. ताका 10 वर्सां जालीं आतां इतकें आहा. तुम्ही त्या वोटिंग करूंक ना. त्या खातीर म्हणजे लोक प्रत्येक गांवांत ते आमचे सगळ्या गांवांत अडचणी खूब आहा. हे अडचण कोणाची करिना. एक गजाल आसा, ही नेस्ले कंपनी जी जाल्या ती आमच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां घेयना. इंडोर जाल्या. इंडोराच्या आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी काडून उडयल्या. पूण कित्याक लागून काडून उडयल्या ते पयलीं आमकां कळपाक जाय. तांकां इंडोरांतून काडून उडयलें. ताका PF ना, ESI ना, कांयच ना. कांयच तांकां ना. ते फायदो कितें? तेंच्यांनी 10 वर्सां काडली भितर. रिजन काय दिवंक ना. रिजन काय दिवना. तांकां काडून दिले उडयले. कांयच ना तेंचो फायदो काय. तुमचे मर मेले तेंच्यांनी भितर. आनी बरें हांवें कॉन्ट्रॅक्टाक तुमी ताका नेस्लेन घ्या न्हू कामाक. तुमी कॉन्ट्रॅक्टाकूच ताका नेस्लेन घेयना म्हणजे पंच सरपंच आहा ते मागीर भितून मिलाप जाले आहा न्हू. जाल्यार शिरोडेच्या म्हापा पंचवाडीच्या 24 नंबर बुथाचेर लोकांनी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घातलो. हांगाय जमिनीचोच वाद, मंदिराच्या जाग्याचो वाद हुमकळत दवरला. सरकार कितेंच करपाक सोदिना देखून लोकांनी बहिष्कार घालून आपली तिडक भायर काडली. आम्ही सद्याक शिरोडेच्या बूथ नंबर 24 शिरोडा मतदारसंघ ZP इलेक्शनाक हांगा वोटिंग जाता. पंचवाडी मापा म्हणटा. आनी हांगा टोटल 750 वोटर्स आसा. पूण हांगा सकाळच्यान वोटर कमी दिसल्या. कित्याक हांगच्या लोकांनी चड 450 ते 500 लोकांनी हांगा बॉयकॉट केल्लें आसा. कित्याक हांगचो एक इशू आशिल्लो. पंचवाडी गांवचो एक इशू आशिल्लो. म्हापा गांवचो जो देवस्थानाचो जो लुगार आशिल्लो तो देवस्थानाचो लुगार एक भाटकारान तांकां दिलो ना. आनी तांचे खंयच्या सरकारान सरकारा कडेन ताणें खूब खेपी ताजे विशयी मांडलें तांचे लोकल MLA कडेन. पूण खंयचेच कोणी तांकां हेल्प केल्या ना कारणान हांगा 400-450 लोकांनी हांगा बॉयकॉट केल्ले. हो गांव जो सायडीन सरावंडींग गांव आसा ते लोक हांगा सकाळचें वोटिंग आयले ना. जेन्ना आमी विचारलें प्रिजायडींग ऑफिसर तेन्ना ताणें सांगलें की 750 वोटिंग आसा तातूंच्यान सद्याक तरी आतां 1 जालें 1.5 जालें सद्याक टायमींग. आनी 1.5 आतां सद्याक फक्त 150 वोटिंग जाल्लें आसा. आनी लोकां म्हणण्या प्रमाणे फक्त 200 वोटिंग जावपाची चान्सीस आसा हांगा. जर तर दुसरी फुडल्या नेक्स्ट इलेक्शन येवचे पयलीं जर जालें ना कॉन्स्टिट्युन्सी इलेक्शनाचे असेंब्ली इलेक्शन जालें ना जाल्यार आमी तोय इलेक्शन बॉयकॉट करतलो अशें ताचें म्हणणें आसा. ह्याच इलेक्शनाक बॉयकॉट करपाक कारण म्हणल्यार जो आमचो जागो जल्मी देवस्थानाचो पयलीं आमचे जे पुर्वजां पासून जो आसलो यूज करताले ते एक मनीस म्हणजे प्रवीण कुंकळकार आनी महेंद्र कुंकळकार यांनी जो कोमुलादीचो जागो आपल्या नांवार करून घेतलो. आनी तो आतां आमकां त्रास करता गांवांक थंय जे कितें देवस्थानाचे जे कार्य करताले ते आमकां करपाक आतां फुडें आडखळ येवपाक शकतात. जावं आमचे स्मशान भुमीचे थंय तेन्ना आमचे सगळ्या गांवांत एक जाले आनी एक डिसिजन घेतलें आमचो म्हणजे हे इलेक्शनाक कोणेच वोटींग करप ना. आनी तितून आमी आयज सक्सेसफूल जाल्या. म्हणजे कशें कोणूच वोटिंगाक म्हण ते वचना. टोटल कितले वोटर आहा तुमगेले? जवळ जवळ आमचे 400 वयर वोटिंग आसा. प्लस दुसरे हितून आमचे ग्रुपा आसा म्हणजे दिगास वाडा तितूनय बीन आसा थोडे वोटिंग तेय जावपाना. टोटल अदमास कितली जाली? जवळ जवळ आमचे 450 वोटिंग. एकूय ताचो वोट जालो ना. एकूय वोट जावं ना आनी जावपाचोय बीन ना. इशू खूब वर्सां जमीन आमची देवस्थान घुमटे आहा आमचें सतरकार म्हणून
ते घुमटेचे आमी इश्यू घेवन आमी आमची जमीन ते रस्तो हाडायलो एक तुकाकार म्हणटा तेणें आमकां खबर ना तेणें कितें करपाक सोदता म्हणून तो पयलीं आमची वाट बी सगळें पांयवाट आशिल्ली सगळें आशिल्लें ती सगळें हाडायलें तेणें म्हणटकीर आमी आतां मागीर हेचे पंचायती गेले पंचायत पावले आमकां कोणें दाद घेवना जाले इतले वर्सांचे आमकां तेणें हें करून आमकां फाटल्यान पसून रावलो ना ते तशें मागीर आमदारा फुडें गेले आमदार तोय ओगी रावलो म्हणटकीर आमी आतां आमच्या फाटल्यान कोण ना न्ही म्हणटकीर आमी एक हें केलो सगळ्यांनी निर्णय केलो आतां आमी आतां मतदान करून कसलो फायदो कांयच फायदो ना आमकां आमी सगळ्या लोकांनी मिटींग घेतली आनी आमी अशें अशें थरया लोक म्हणपा लागले बरें आहा केल्यार बरें आमी कित्याक आमकां कोण न्याय तर दिता जाल्यार पळोवया अशें म्हणून आमगे सगळे लोक म्हणजे आमचे हांगा थोडे आहा दोंगरवाडे म्हणून थोडे वाडो आसा आमचे देवस्थानात थोडे आहा मेंबर दिगाचेर थोडे आसा म्हणून मेळोन आमचे 450 ते 500 वोटर न्यू मेंबर धरून अशें आमचे सगळ्यांक एकवट केलो आनी आमी वोटींग करपाचो बहिष्कार घातलो आतां म्हणलें गांवां इतलें वर्सां आमी रावन आमकां न्याय कितें आहा जमीन ना देवस्थान म्हणून इल्लो लुगार आमी दवरलो तोय तूं हात जाल्यार आमी उरलें कितें मागीर तें तुका अशें म्हणून आमगे जालें आतां म्हणून आमी लोकांनी आतां हें केलो सगळ्यांक एकच निर्धार केलो आमी हेजे मुखार कोणा वोटींग करपाना आयज धरून फुडली असेंब्ली जातलें आनी कसलें इलेक्शन जातलें आमी केन्ना भायर सरपाना कित्याक आमकां तो बरो आमकां तोडगो जायना पळय न्हू जाग्याचो दिवचले भाजप आणि मगोपा मदीं बरेंच पेटलें आदली झेडपी शिल्पा नायकान सांगलें मगोप आनी दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान आपलो सपोर्ट भाजपाक दिला पूण लाटंबारचे मतदारसंघात ताणें भलत्याकच तेंको दिलो असो तिचो आरोप जाल्यार सावळान सांगलें आपूण मगोपा बरोबरच आसा आनी आपणें भाजपाक अजिबात तेंको दिवंक ना नरेश सावळाचो जो पाठिंबो आसा तेतूंतल्यान एकूच नजरेक येता की नरेशाचे जे कार्यकर्ते आसा पळय न्हू ते पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान ना नरेशाचो पाठिंबो तेणी जाहीरपणे डिक्लेअर केल्लो आसा पूण नरेशाचे थोडे कार्यकर्ते आसा ते पार्टीच्या विथ इंडिपेंडंट जो आमदार हें आसा आमचो झेडपी कॅन्डिडेट ताका तेजो सपोर्ट आसा नरेशाचो पूर्ण फायदो बीजेपीक जावचो ना म्हाका आनी बीजेपीक संबंद ना कारण आमी एमजी पक्षाचे कळ्ळें तुम्ही बीजेपीक सपोर्ट केला असं ऐकलं हांवें तुमी आयकलां पत्रकारांक खूब कितें कितें आयकूंक येता पत्रकारांक खूब आयकूंक येता पत्रकारांक खूब सुस्ताय बी आनी आमी कोणाक बीजेपीक सपोर्ट करूंक ना आमी एमजी पक्षाचे आमचो कॅन्डिडेट म्हणटून आमी थंड आसा आमी वगया गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी पंचवाडीच्यान प्रहर सावड्डेकार